क्रिस्तते मोकाळ बाबा बहिणीनो, आज आम्ही नियाळचो संदेश जावन आसा येवकरिस्त देवाचे उदारपण. येवकरिस्त आमच्या ख्रिस्ती जिणेचो एक शेवट, उगम आनी तशेंच आमच्या जिवीत आध्यात्मिक जिविताचे एक हातेर म्हणून सांगीत. आमच्या मोबायलांत बॅटरी चार्ज उणें जाल्यार मोबायलाच्या स्क्रिनाचे ब्रायटनेस उणें जाता. जर तर आमी मोबायलाक चार्ज करिनातल्यार ते ब्रायटनेस उणें जावन येता. मागीर रिचार्ज करिनातल्यार मोबायल स्विच ऑफ जाता. त्या देखून मोबायल तवळ रिचार्ज करीचे पडटा. मनशां थंय अशेंच घडटा, कुडीक खाण दिनासल्यार कूड अस्क जाता, कूड वीक जाता. मोतीक खाण दिनासल्यार मोत अस्क जाता आनी आत्म्याक खाण दिनासल्यार आत्मो अस्कत जाता. त्या देखून कुडीक आनी मोतीक आत्म्याक तवळ खाण दिवन रिचार्ज करचें भोव गरजेचें जावन आसा. देवान ताच्या उदारपणान आमचे कुडीक, मोतीक आनी तशेंच आत्म्याक गरज आसचें खाण फावो केलां. पृथ्वी मुखांतर देव आमकां कुडीचें खाण फावो करता. सगळे पृथ्वी वयलीं बी दितेलीं झाडां, बियो आसलेल्या फळांचेर सर्व तुमच्या खाणा खातीर हांव दिता. आनी देवान त्या देखून भोव अपुरबायची भुमी रचली, फुलां फळांनी ताणें नेठयली आनी पृथ्वी सगळी प्रच्वा रंगाट भरली. मनशाच्या खाणा खातीर देवान फळां ताणें दिलीं. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1:19 अशें म्हणटा, पृथ्वीचेर भोंवतले सर्व प्राणी तुमी खावेत, जशें हांव तुमकां रूख झाडां दिल्यांत तशें हें सगळें हांव तुमकां दिता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जर तर आमच्या कुडीक देव आमकां इतल्या मापान, इतल्या दरान मापान दिता, तर आमच्या आत्म्याक कितें दिना जायत. येवकरिस्त ताणें आमकां ताणें दिला. ताच्या देवा मुखांत, उतरा मुखांत, येवकरिस्ता मुखांत आमची मोतीचे आत्मेचे खाण आमकां फावो करता. हें सगळें जावन आसा देवाचें उदारपण म्हणून सांगीत. देव उदारपणाचो व्यक्ती, आपल्या उदारपणान ताणें आमकां आपलेंच खाण, आपलेंच रगत ताणें आमकां दिलां. तुमी पळयतात, एलिया प्रवादीक ताच्या कश्टाच्या वेळार उदारपण तो फावता, आपलें उदारपण तो दाखयता. एलिया प्रवादी जेजेबल राणी येता बाचाव जावचे खातीर फळाफळ घेवचें आमी पळयता. जेजेबल राणी अन्य धर्माची स्त्री अहाब राय लागीं लग्न जाता. हिचे मुखांतर इस्रायलांत अन्य देवाची पुजा प्रारंभ जाता. ह्या काळार एलिया प्रवादी इस्रायलांत प्रभात करतलो. हो अन्य देवाची पुजे विरोध झुजता. रायाचे पयलें पुस्तक अध्याय 18 आमी वाचता की एलिया प्रवादी 450 बाल देवाच्या प्रवाद्यांक पंतवान सलवयता. तो पंतवान दाखयता आनी त्या पंतवाना मुखार ते सलवतात. तांचो देवूच तो नाश करता. एलियान केल्लें हें सगळें ताणें कशें सगळ्या प्रवाद्यांक थलवारी जिवीश मारलें म्हूण अहाब राय जेजेबलाक राणयेक सांगता. हें आयकून ती रागार जाता. एलिया प्रवादीक जिवीश मारूंक सोदता. ह्या संदर्भार एलिया प्रवादी भियेता आनी आपलो जीव वाचोवचे खातीर पळून तो धांवता. असले परिस्थितींत तो मानसीक रितीक दबाव तो वळख जाता. ताची कूड खाण नासतना सगळीच अस्कत जाता, नित्रण जाता, कंगल जाता आनी बरवसो सांडटा. भावार्थ तो सांडटा. त्या निजा देवाचे वयर भावार्थ तो सांडटा. बरवसो सांडलो, नित्रण जाल्लो, कंगल जाल्लो भावार्थ नातून एलिया प्रवादी देवा लागीं आपलो
जीव खाण वर म्हणून वखणांनी बरोवन तो मागता. ह्या संदर्भार देव एका दुता मुखांतर एलियाची भेट करता आनी पुन्हा जेवणपणाचो बरोवसो दिवन ताका फावो तसलें खाण फावो करता. देवाची भट देवान दिल्ल्या खाणा मुखांतर एलिया प्रवक्त्याच्या जिवान ताका भरता. जेजुबेल राणी तसो जीव काडूंक प्रयत्न करता, पूण प्रयत्न करता आसतना तो पडलो, तो धांवता. धांवल्याक ताका केवळ एका दिसाचें पैन करूंक साध्य जायना, पूण देवान दिल्ले खाण सेवले वरवीं 40 दीस आनी 40 रात तो चलोंक तो शकता. रायाच्या पुस्तकांत अध्याय 19 वाक्य 8 अशें म्हणटा, ह्या खाणाचे गटायेन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक सरेस्पराच्या दोंगराक चलोन गेलो. सरेस्परचो दोंगर व्हडलो दोंगर जावन आसा, एक मोगाचो दोंगर जावन आसा आनी त्या देखून आमी सदांच त्या दोंगराक आमी वचूंक जाय. ते जेजूची भेट आमी करूंक जाय. आमकां कश्ट येता आसतना, संकश्ट येता आसतना आमकां आपल्या उदारपणान तो बुजवूंक तो दिता. मातेवाच्या वांजेलांत 11वे वळी ती 38 वळ अशें म्हणटा, कश्ट तेल्यानो वजन वयतेल्यानो म्हजे सशी येया. हांव तुमकां विशीव दितलो, हांव जावन आसा बळ्या आनी खालत्या काळजाचो, म्हजे लागचें तुमी शिका. सर्विसचो दोंगर देवाचें टेंपल जावन आसा आनी त्या दोंगराक आमी वचूंक जाय. त्या देवाची भेट आमी करूंक जाय. आज जायतो लोक त्या दोंगराक आज वेता. त्या दोंगराक प्रवेश जाता आसतना एका रितीचें वातावरण आमकां पळोवंक मेळटा, एका रितीचें बरेंपण आमकां जावचें आमकां पळोवंक मेळटा, अजापा जावचें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी एलिया प्रवादी सरेस्पर दोंगराक तो चलोन तो गेलो आनी थंयसर ताका देवाची उपस्थिती ताका भोगली. देवाची उपस्थिती थंयसर देव उपस्थित आसा म्हणून ताका भोगलें आनी देवाची उपस्थिती ताणें वाऱ्यांत वादळ्यांत पावसांत ताणें देखलें आनी आखरीक एका उज्याच्या आखट्यांत ताणें देखलें. मोकाड भावनो आनी भयणीनो, आमी सर्विसाच्या मुखार आसा जाल्यार कटी जावन आमचे विरोध कोणूच रावचो ना. आमकां थंयसर शांती मेळटली, आमकां थंयसर वखसाणें आमकां लाभतलें, आमकां थंयसर आमच्या जिवितांत मोग वळटलो, आमचे थंय कृपा वळटली. आमचो देव मोगाचो देव जावन आसा, आमचो देव व्हडलो देव जावन आसा. उदारपणाचो तो धनी. आपल्या उदारपणान आमकां तो आशिर्वादीत करता, आमचे वयर दाराड बेसामां तो व्हरता. त्या देखून त्या उदारपणाच्या धन्याक देवाक आमी हर एक दीस आमी अर्गां पाठोवंक जाय. देवान आमकां बरें वातावरण ताणें दिलां, बरें जिवीत ताणें आमकां दिलां आनी तशेंच शांत समाधानाचें वातावरण ताणें आमकां दिलां. मानसीक रितींनी आमकां कश्टांक ताणें सोडूंक ना, आध्यात्मिकतेन ताणें कश्टांक ताणें सोडूंक ना, दैहिक रितींनी आमकां ताणें कश्टांक सोडूंक ना. बगार पवित्र आत्मेचो सकत देणयांनी ताणें आमकां भरला, बेसामांनी ताणें आमकां भरला, देणयांनी आमकां भरला. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, एलिया प्रवादिकी ताणें साडूर ताणें घालूंक ना. जेजुबेल ताका जिवेशी मारल्यार तसो पाटलाव कर आसल्यार देव ताचे संगता आसलो आनी देवान ताका संगातपण ताका दिलो. देवान ताका सकतली, देवान ताका साडूर ताका घालूंक ना. भोव अपुरबायेचें गीत तुमी आयकलां जावन पुरो. जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता तुका हांव तुमचे संगी सदांच आसतलो. कंगल जायनाका, संकश्टांत जाल्यार हांव तुजे संगता आसतलो. इजे प्रवादी आपल्या ग्रंथांत भोव अपुरबायेन म्हणटा, एक आवय तुका विसरत तरी हांव तुका विसरचो ना. हांव तुमचे संगत आसतलो आनी तुमकां हांव सकत दितलो, हांव तुमकां बुजवून दितलो, हांव तुमकां रक्षण हांव तुमकां दितलो. त्या देखून मोगचनो आमी कीर्तनकारा बरी सदांच आमी गुडायत हांवन देवाक आमी बोबाट मारूंक जाय. गुडायत हांव ये सुम्या, हांवें तुका बोब बाटी सुम्या आयज म्हजो ताळो म्हज्या प्रार्थनाक तूं खाण दी, म्हाका चडवण दी म्हणून आमी मागोवंक जाय.
मोगाचेनो आमचो देव आमकां संडीत कधी जावन सांडूक घालिना, कित्याक म्हळ्यार ताणें आमकां रचला, ताणें आमकां सांबाळला. ह्या संवसारांत ताचे पसत ताची खुशी करचे पसत ताणें आमकां रचला, त्या देखून आमकां तो सांडूक घालिना. आमी केदाळे आमचो भावार्थ सांडल्यार बरोबर सांडल्यार तो आमचे संगी आसता आनी आमकां नव्या जिवान तो भोंवता. पवित्र आत्म्यान तो आमकां भरता, घटायेन तो आमकां भरता. जशें एलिया प्रवादीन ताच्या कश्टाच्या वेळार बरोबर सांडलो, कापगाव जाल्ल्या वेळार ताची बोगणां उसारन देवा लागीं मागणें ताणें केलें. आमी कश्टाच्या वेळार सर आमची बोगणां सांगत घालून देवाक आमी उलो मारूंक जाय. जवळ देव आपल्या उदारपणान दाखोवन आमचे कुमकेक येतलो. आमी पळयता गलिलिया सरोवरांत जेजूचे शिश्य वहीन करत आसतना एका रितीचे वादळ उठले आनी ते बोबाट मारूंक लागले. सोमी आमकां बाचाव कर, आमकां रक्षण तूं कर. तांणी भरोसो तांणी सांडलो, भवर्त तांणी सांडलो. आनी ह्या वेळार, ह्या संदिग्ध स्थिती वेळार, ह्या कश्टांच्या वेळार सोमी जेजू क्रिस्त थंयसर प्रत्यक्ष जाता आनी तांकां भरवोसो तांकां दिता आनी वारें वादळ शांत करता. आनी तो म्हणटा, तुमी उण्या भावार्थनो इतलें भिजूड कित्याक? हे घडीत पळय न्हू, जेजू क्रिस्त जावन आसा, देवाचो पूत म्हणून ते मांडून ते घेतात आनी कितें करतात? ते साश्टांग नमस्कार करतात. गरज जावन आसा प्रवादी म्हणून ते लेखतात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, कश्टाच्या वेळार आमी देवाक आमी उलो मारूंक जाय, मागणें आमी करूंक जाय. आमी आपल्या उदारपणान आमच्या कुमकेक तो येता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचें जिवीत कसलें जावंक जाय. सांव पावलो भोव आपुरबायेन तो सांव पावलो एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत आदी 4 मोत तावन भोव आपुरबायेन तो सांगता, आमी कितें करूंक जाय? पवित्र आत्म्या वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाल्ल्यान, पवित्रतेची मोर आमचे थंय मारल्यान आमकां देवाची भुरगीं जावचे भाग आमकां फावो जाला. बापूरबाय म्हणटा, देवान ताच्या उदारपण आमकां ताची गरज घेतल्यात, पवित्र आत्म्या वरवीं आमची वयर मोर मारल्या. असले भाग फावो जाल्ल्या आमचें जिवीत कसलें जावंक जाय म्हणून, कसल्यो संगत्यो सांडूंक जाय म्हणून, कसल्यो संगत्यो आपणाक जाय म्हणून सांव पावलो आमकां कळीत करता. आमी सांडून जाल्ल्यो संगती कसल्यो मोगातनो आमचे थंय आसलो. आमी दुस्मान काय आमी पयस करूंक जाय, दुस्मानाचो आमी मोग करूंक जाय. आमचे थंय दुस्मान काय आसा जाल्यार कमी जावं देवाक रूप पडोवंक जायना. जेजू म्हणटा 8 बागेंत, नितळ मनाची कितली बागे सरस्पर देव तांकां रूप पडोवंक शकतलो. त्या देखून आमी दुस्मान काय आमचे थंय आसोवंक नजो. तांचे पसत आमी मागूंक जाय. जेजू क्रिस्तांनी मागलें आनी कुसार उठलोन आपल्या वैरीक ताणें बक्षिलें, बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणून नेनांत. आमी दुस्मानाचो मोग करूंक जाय, तांचे पसत आमी प्रार्थना करूंक जाय, तांकां आमी मागणें करूंक जाय. आनी दुसरें जावन आमचे थंय आसलो राग आमी सांडूंक जाय. आमी रागार रावंक नजो केदाळे बगार आमी हेरां थंय आमी मोग आमी दाखोवंक जाय. जर तर राग आसा जाल्यार आमकां ह्या संवसारांत जिवंक साथ दिना. जेजू म्हणटा, जर तर तुज्या भावा कडेन रागार तूं आसाय जाल्यार, भयणी कडेन तूं रागार आसत जाल्यार, तूं तुजे थंय आशिल्ली वेदिसशी तूं मुखार येता आसतना तुवें हाडिल्ली ती खाणीक थंयसरच तूं सोड आनी वचून तुज्या भावा कडेन, भयणी कडेन तूं राजी दा. राजी सांगन भोव गरजेचो जावन आसा. कितलें आमी मागणें केल्यार, कितलें आमी सॅक्रिफायस भेटयल्या रे, राग आसा जाल्यार कडी जावन देव कडी जावन आमकां बक्षिना. देव आमकां बेसावांनी भरिना, आशिर्वादांनी भरिना. आमचे थंय राग आसूंक नजो. क्रोध आमी पयस आमी करूंक जाय. हंकारी उलोवणे आमी पयस करूंक जाय. आमचे थंय हंकार आसूंक नजो. हंकारान आमी बरोवंक नजो. निश्कुचार म्हणटात मगचनो, निश्कुचार म्हळ्यार आमचे थंय ती मेळी उतरां आमचे थंय आसूंक नजो. मेळी उतरां आमी पयस करूंक जाय. एकामेकाची निंदा करचें आमी पयस करूंक जाय. जेजू क्रिस्तान इतलें सांगलां, हेरांचो तुमी मोग करा, पेल्यांचो तुमी मोग करा. कशें हांवें तुमचो मोग केला की तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणून भोव आपुरबायेचो संदेश ताणें दिला. मोगाचो संदेश ताणें दिला. कोरिंथीकारांक बरयल्या पत्रांत 13 वाक्या
चार तावन चवळी म्हणसर आमी आयकता मोग जावन आसा सस्तीक मोग जावन आसा दयाळ मोग मुसर करिना मोग सगळें सुसून व्हरता सगळें बरें वचता जर तर मोग ना तर कितें फायदो ओगाळ भावना आनी भयणीनो त्या देखून आमचे ते मोग आपणा आसोंक जाय आपता जे जाल्ले संगती कसले मोगाच्यो न्हू सा पावलो आमकां बोवा पुरबाय सांगता जर तर आमचे ते पवित्र आत्मो आसा जाल्यार जर तर पवित्र मोर आमचे ते आसा जाल्यार कसली देणी आमचे ते आसूंक जाय कसली पवित्रत्वेची फळां आमचे ते आसूंक जाय दयाळाचे मनशां आमी जावंक जाय कणवळे आमचे ते आसूंक जाय उदार मोन आमी दाखोवंक जाय बक्षणीचे मनशां आमी जावंक जाय देवा सारकी जावचे ते मोन आमचे ते आसूंक जाय क्रिस्त सारखे मोन आमचे ते आसूंक जाय आनी अखेरीक जावं मोग भगवत पुरवसो मोग आचे की वर्ते जावन आसता देवाचो मोग म्हणटा सांग पावलो मोगल भावना आनी भयणीनो आमकां देवाचें उदारपण आमकां जायते आमकां पळोवंक मेळटा देवान आमकां वर्ते आपल्या उदारपणान ताणें आमकां ताणें दिलां येवकरिस्ताचें देणें येवकरिस्त आमकां दिल्लें तें एक वर्ते देणें हें देवाचें उदारपण जावन आसा आमी ह्या संवसारांत आसतनाच सगळींच्या जेवणांत भाग घेवंक आमकां अवकाश लाभला जेन्ना इस्रायल लोक बुकेन कश्ट केलो देव धवळ देव तांचे संगत आशिल्लो तांचे कश्ट तांचे दळटीरपण पळयलो ताचें काळीज कोणवळ्यान भरलें आनी उदारपणान सगळीं तांव मांडना जावन ताची भूक ताणें थांबयली देवान फावो केल्या ह्या मांडना लोकांची शारिरीक भूक थांबयली आज जेजू आमकां तेंच खाण आमकां ताणें दिलां 2000 वर्सां आदीं ताणें म्हळें हांव जावन आसा जिविताचो उंडो हो उंडो कथा ससनाक बाळटलो आपल्या क्रिस्त रुपार ताणें आपलेच उंडो आनी रगत ताणें आमकां ताणें दिलां त्या देखून त्या क्रिस्ताक आमी अत्रेकून रावंक जाय जर तर त्या अत्रेकून रावता तर घडी जावन आमची भूक आमची थांबता आमचो आत्मो सदांच देवाक अत्रेकता थाणयता कीर्तनकार बो अपुरबाय सांगता कीर्तन 42 वाक्य 21 जशें मेरो वाळटी जरी अत्रेकता तशेंच हांव तुका अत्रेकता देवा देवा म्हज्या राया देवा तुका हांव सोदून आसा तुका म्हजो आत्मो थाणयता सांग अगोस्तीन देवाची सत्ता करता आशिल्लो पूण सगळ्यान गेल्यार देवाची देव ताका पळोवंक मेळोंक ना तो कश्टांत आशिल्लो पूण निजा देवाक खंयसर ताणें पळयलें क्रिस्तांव धर्मांत ताणें निजा देवाक ताणें पळयलें क्रिस्ताक वेग मारल्या उपरांत देवाची उपस्थिती ताका भोगली आनी त्या देखून तो म्हणटा हे म्हजें खाली सोम्या तुजे खातीर ससलां ना विशेव म्हाका ना विशेव सोमेतय आसा विशेव जर तर सोमेतय आमी गेल्यार आमकां ते जीव आसा त्या देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिवीत आनी जिवानपण हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत जो कोण म्हजे सशी आयले शिवाय बापा सशी वचोंक जायना हांव आयला ह्या संवसाराक जिवीत दिवंक वक्तोच्या मापान जिवीत दिवंक ह्या संवसाराक आयला आनी दुसरें जावन पावार्थाचें देणें आमकां तांणे धर्मांत ताणें आमकां दिलां फेथ इज द गिफ्ट फ्रॉम गॉड पावार्थ देवान आमकां दिवचें तें धर्मांत देणें जावन आसा एब्राहिमाक बरयल्या पत्रांत आद्य 11 एका वळेंत म्हण पावार्थ म्हळ्यार आमी कितें तें देखता त्या संगतीचो थारो जावन आसा कितें आमी भरवशान आमी देखता त्या संगतीचो थारो जावन आसा म्हणटा एब्राहिमाक बरयलें पत्र हे देवाचें उदारपण जावन आसा फेथ इज ए फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड चोर तें आमकां सांगता जेजू म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत अध्यायांत बो प्रभुय सांगता म्हाका दळिल्ल्या बापा सशी वडलेल्या करीत कोणाक म्हजे सशी येवंक साध्य ना जर तर आमी जेजू सशी वचून म्हटल्यार बापा सशी आमकां वचोंक साध्य ना आमचेच ताकी सोमे सशी येवंक ना बगात देवान आमकां हें फावो केलां देवान आमकां जेजू सशीन वटलां देखून येवक्रिस्त वांटो घेवन ताची कूड सेवन आमच्या पोषणाक आमच्या आत्म्याक पोषण जोडूंक आमी शकता आनी अकरेचें जावन जेजू क्रिस्तान आमकां पुना जोडपणाचें देणें आमकां दिलां आयचे स्वते जेजू म्हणटा हांव ताका निमाणे दिसा जिवंत उठयतलो हे देवाचें उदारपण म्हणून आमी लेखूंक जाय देवान आमकां नास जावंक दिना बगार आमकां जिवंत उठयता देवाचें उदारपण देणें आमकां फावो जाल्यार आमी कितेंच बरोवचो आमी सांची गरज ना आमच्या दिसपडच्या जिवनांत प्रत्येक जावन कश्ट आकांक्षेच्या वेळार देवाच्या उदारपणांत
पातेनी दवरन आमी जिया आनी ताचेवर भरोसो आमी धरया, तसो मोग आमी करया आनी तशेंच आमी मागया सोम्या आमचो भावार्थ तूं वाडय, तुज्या जेवणांतय बगिदार जावंक आमकां सकत तूं दी, आमकां कुरपातून दे, आमकां कुरपेन तूं नेटय. सोम्या जेजू तुवें म्हळाय जर तर म्हजे तशें कोण येना तांकां जिवीत आसचें ना. त्या देखून आमी सोमे तशें वचोया, कित्याक म्हळ्यार ताचे थंय आसा जिवीत आनी जिवनपण. पेत्रून सांगलें सोम्या कोणा लागीं वचो सोम्या, तुजे लागीं आसात उतरां सस्तीक जिविताची. तूं जावन आसाय जिवंत देवाचो पूत, तूं जावन आसा येवचो आसा खरो प्रवादी, तूं जावन आसाय मेस्सिया. तर मुखार भाव आनी भयणीनो त्या सोमे तशें आमी वचोया, सोम्याची मजत आमी मागया आनी सोम्या थंय व्हरतो भरवोसो आमी दवरया. आमेन.